नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. दक्षिण गोंयांतले बेवारस गाडयो काडटले स्क्रॅपाक राज्य सरकारान दिली मान्यताय. गृह खात्यान काडलो ह्या विशींचो आदेश. गोंय शालांत मंडळा वतीन घेवपी 12वीच्या परीक्षेक जाली सुरवात. 17,082 विद्यार्थी बसतले 12वीच्या परीक्षेक. दिवचल केंद्रांतल्यान 750 विद्यार्थी दितले परीक्षा. सरकारान लेखी आश्वासन दिल्ल्यान निमणे 44 दिसांनी चिंबलकरांनी घेतले आंदोलन फाटी. चिंबलकरांनी आटयले मुख्यमंत्र्याचे तशेंच हेर विरोधी आमदारांचे उपकार. मांडवी न्हंयत कॅसिनोक परवानगी दिवची न्हय थळाव्यांची मागणी. कॅसिनोच्या परवानगेचो विशय येना महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात, सांगता महापौर रोहित मोन्सेरात. सावर्डे मिराबाग दुसऱ्या दिसा तणावाची स्थिती कायम. बंदराचे काम थळाव्यांनी आडयले. संबंधित प्रकल्पाची कायदेशीर कागदपत्रां दाखोवची थळाव्यांची मागणी. धावी नापास जावन उरल्या तांकां एक्सटर्नल परीक्षेत बसपाक गोवा बोर्डान करची तजवीज. 12 तालुक्यांतली दर एक शाळा संलग्न करून घेयात गोवा बोर्डाक दिल्या सुचोवणी, सांगता मुख्यमंत्री. आनी आतां खबरो विस्तारांत. वट्ट 44 दिसांनी निमणे चिंबलकरांक जैत मेळ्ळे. प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल दुसऱ्या सुवातेचेर व्हेल्यात म्हणून सरकारान 2 वेगवेगळे आदेश जारी केल्ल्यान चिंबलकरांनी 44 दिसांनी आंदोलन आपले फाटी घेतले. सगळ्या चिंबलकरांनी मुख्यमंत्र्याचे तशेंच विरोधी आमदारांचे उपकार आटयल्यात. फाटले सुमार 44 दीस जाले चिंबलकार युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ आपल्या गावात येवचो न्हू म्हूण झगडटात. 28 जानेवारीक राती कडेन पर्यटन खात्यान आदेश काढून हे दोनूय प्रकल्प चिंबलाच्यान दुसऱ्या सुवातेर व्हरता म्हूण सांगिल्ले. मात प्रशासन स्तंभ पर्यटन खात्याच्या खाला येना म्हूण चिंबलकारांनी त्या वेळार त्या आदेशाक विरोध करून 2 वेगवेगळे आदेश काडचे म्हूण मागणी केल्ली. तशेंच जो मेरेन लेखी आश्वासन दिना तो मेरेन तांच्यांनी आंदोलन चालूच दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो. निमण्या आंदोलनाच्या 44व्या दिसा चिंबलकारांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले. प्रकल्प स्थलांतरणा विशीं 24 वरां भितर लेखी आश्वासन दिवचे म्हूण तांच्यांनी सरकाराक अल्टिमेटम दिल्लो. ते प्रमाण सोमारा सांजे प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल दुसऱ्या सुवातेर व्हेल्यात म्हूण सरकारान 2 वेगवेगळे स्वतंत्र आदेश जारी केल्ल्यान चिंबलकारांक जैत मेळ्ळे. ताका लागून निमणे चिंबलकारांनी आपले आंदोलन फाटी घेतले. आयज एक हांगासर नमूद करूशें दिसता अशें म्हणटा आमच्या हितून शेवट जो आसा तो गोड जावपाक जाय. जे कितें हे जाता विजय मेळ्ळ्या नंतर हितून हे आसात लढाईन. एक पक्ष जिखता, एक पक्ष हरता. गव्हर्नमेंटान हांवें सकाळीच सांगिल्लें की तेंच्यांनी आपलो इगो सोडून दिवचो. तर ह्या क्षणांक हांव खूब आमचे जे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचा हांव खूब आभारी आसा. कित्या खातीर आयज तुमी सगळ्यांनी प्रेस मिडियान सगळ्यांनी जे तरेन सकाळची आमची प्रेस तुम्ही कॅरी केली आणि ती कॅरी केल्यानंतर जो गव्हर्नमेंटा पर्यंत जो मेसेज पावलो खूप व्हडलो. थंय सीएमान ताबडतोब मिटींग आपयली सगळ्या ऑफिसरांची, जी आम्ही मागणी करताले की आमकां सेपरेट सेपरेट दोन्ही पत्रां दिवची म्हणून. प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉलाची ती एक करपा खातीर तेंच्यांनी मिटींग आपयली. आणि 3 सुमार म्हाका फोन आयलो कलेक्टरांसून की हे सगळे जे ऑफिसर आसा कलेक्टराच्या ऑफिसान येतले, तुम्ही येया थंय आणि आम्ही डिस्कस करूया. डिस्कस केले आम्ही. इन शॉर्ट आम्ही त्यांना सांगले
अरे बाबा फक्त 10 मिनिटां भितर हो इश्यू जो आसलो तो रिझॉल्व जालो. हे लेटर फर्स्ट दिला ते टुरिझम डिपार्टमेंटान दिला आयच्या डेटीचे आणि इन कंटिन्युएशन टू जे पयलींचे लेटर आसा 29/12 डिसेंबराक दिले तेजे कंटिन्युएशन लेटर आसा. त्या लेटराचेर तेंच्यांनी बरयला की विथ रेफरन्स टू अबाव स्टेटेड लेटर and pursuant to discussion held today, tourism department has decided to shift the proposed unity mall project from survey number 40/1 of village panchayat Chimbal to an alternate site. म्हटल्यार चिंबलाची ती सर्वे नंबर 40/1 आसा थंयसरलो युनिटी मॉल टुरिझम डिपार्टमेंट शिफ्ट करता दुसऱ्या सायटीचेर. पण फुडें बरयला इट इज फर्दर क्लॅरिफायड दॅट नो कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी शॅल बी अंडरटेकन बाय दिस डिपार्टमेंट. म्हटल्यार टुरिझम डिपार्टमेंट at the said site in the village Chimbal, and the land shall be, very important, and the land shall be restored to its original condition at the earliest as assured during the said meeting. म्हटल्यार आता थंयसर टुरिझम डिपार्टमेंट कसलेंच कन्स्ट्रक्शन करची ना आणि जी जागा लुकसाण जाला भरपाई हे करपाचे आसा रिस्टोर करपाच्या ते बेगीच्या बेगीन करतलो म्हणून हे लिखित आश्वासन आमकां तेंच्यांनी दिल्लें आसा. दुसरे लेटर जे आमी मागताले प्रशासन स्तंभाचे डिपार्टमेंट लागता जनरल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट आणि फायनान्स डिपार्टमेंटूय ताका लागता. तेंच्यांनी तुमकां खबर ऑलरेडी NBCC कडे प्रशासन तन चिंबला येवपाक जाय म्हणून एग्रीमेंट केल्लो आसा आणि काम त्याच्या त्या रितीन चालू जावंक नासलें. पण तेंच्यांनी सांगला लेटर दिला की I am directed to inform that government has decided to relocate the Prasashan Stamp which was contemplated to be constructed in and land bearing survey number 40/1 of Chimbal Tiswadi Taluka. म्हटल्यार जो प्रशासन स्तंभ चिंबला 40/1 या सर्वे नंबरान येतालो तो रिलोकेट करपाक अशें आमकां JD म्हटल्यार जनरल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट यांनी दिल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सरकार मांडवी न्हय तेका व्हडल्या कॅसिनोक परवानगी दितले. मांडवीतले प्रदूषण तशेंच थळाव्यांक जावपी त्रासाचो विचार करून कॅसिनोक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सोमारा ह्या विशीं महापौर रोहित मोन्सेराताची भेट घेवन तांकां निवेदन दिलें. मांडवी न्हंयत सरकार एका नव्या व्हडल्या कॅसिनोक परवानगी दिवपाचें आसा. ह्या भंयान सोमारा थळाव्यांनी महापौर रोहित मोन्सेरात हांची भेट घेवन तांकां निवेदन सादर केलें. पणजे महानगरपालिकेन कॅसिनोच्या 8 थराक घेवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. कॅसिनो खातीर मांडवी न्हंयत व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जाता तशेंच येरादारीची कोयडी वाडटा. गुन्यांवकारी घडणुक्यो लेगीत वाडल्या. हे विशीं आमी आमदारांची आनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले अशें आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी सांगलें. जे तांकां लागता जो पावर्स मेयरा कडेन आसा तो पावर्स ताणें वापरपाक जाय. आमी हांगा सिटिझन्स ऑफ पणजी म्हणून येयला. मेयर आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमी ताका सांगला हे पणजेकारांचो जो आवाज आसा तो तुमी सरकाराक पावय कित्याक तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी तुजे पावरान जे कितें आसा की ताका गार्बेज लागता ट्रॅफिक मॉनिटरींग एडवर्टायजमेंट्स तो वास पडे येता तो हांगा कांपालाक तर तुमी रोडाचेर येयल्यार आमचे पणजे मार्केट आहा थिंगा सगळो सुवेजाचो वास येता. हे जे इश्यूज कॉर्पोरेशनाक लागता ते इश्यूज जे ताजे खाला आसा ताणें ताजी दखल घेवपाक जाय आनी एक्शन घेवपाक जाय. कॅसिनो गोंयान पणजेन आसा आनी सगळो त्रास तो पणजेकार सोंसता. पयलीं 6 कॅसिनो लायसन्सीस आशिल्ले, धाकटे कॅसिनो आशिल्ले. फाटले 12 ते 15 वर्सां पूण आमी पळयलां की एक धाकटो कॅसिनो काडटा ताच्या पेक्षा व्हडलो हाडटा, तो परत काडटा आनीक व्हडलो हाडटा. आनी आज अशी एक प्रपोजल आयला की येदो व्हडलो कॅसिनो आज पणजेन येवपाचो आसा. तो 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच. 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच म्हणजे पणजेन ज्यो बिल्डिंग्यो आसा ताज्या पेक्षा व्हडलो हो कॅसिनो वेसल आमच्या रिवर मांडवीन आसतलो. सो खंय तरी सरकार पणजेकारांक आनी गोंयकारांक फटयता ह्या इशूचेर. आनी तो कसो म्हळ्यार आमकां पयलीं सांगलें की फक्त 6च लायसन्स आसा, आमी नवे लायसन्स दिवंक ना, नवे कॅसिनो येना म्हणटा. पूण दिस इज लायक सेयींग की बाबा एक मारुती 800 लायसन्स दिता, ती मारुती 800 काडटा, मागीर एक SUV हाडटा, SUV काडटा, मागीर आनीक व्हडली गाडी हाडटा आनी आतां बस हाडून हांगा दवरपाची एक तांची त्याच लायसन्साचेर मारुती 800च्या लायसन्साचेर एक बस चलोवपाची तांचो एक हो प्रयोग चल्ला. वैयक्तीक रितीन आपल्याकूय कॅसिनो आवडना पूण ताचे पासून आर्थीक मजत जाता. कॅसिनोच्या परवानगीचो विशय महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात येना. आमचो अधिकार फकत वेपार परवानो दिवपा पासत मर्यादीत आसा.
12 फेब्रुवारीक महापालिकेची बसका जातली. हे बसकेक कॅसिनो विशीं थाराव मांडटले अशें महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. So the people have come to express their concerns regarding the casino. So they have asked us to basically in the upcoming council meeting present their requests and their demands to the council and to basically pass a resolution stating that Panjim would not like the casino in their. So we have agreed to, since they represent a portion of the city, we've agreed to put their appeal in front of the council meeting on the 12th regarding that. I don't gamble also, I don't like the habit personally, okay? But now they are in the city also, I know they contribute a lot to the economy of the city also. That is the one reason people are tolerating it. There are issues that the casinos have that we have also. Parking is an issue, there are a lot of social issues also, but that should be corrected by the government also. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सावर्डे मिराबाग वाठारात बंदराच्या प्रकल्पाक लागून परतून एक फावट तणावाची स्थिती उप्रासली. पुलिसांनी थळाव्या लोकांक आडोवपाचो यत्न केलो, मात थळाव्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर धाव घेतली. खंयच्याच परिस्थितीत बंदारो बांदपाक दिवचे ना अशी भुमिका घेत थळाव्यांनी सुरू आशिल्ले बंदाऱ्याचें काम बंद उडयलें. बंदाऱ्याचें काम सुरू करच्या पयलीं सगळीं कायदेशीर कागदपत्रां दाखोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज कितें जालें, आमी काल सगळ्यांनी निश्चय केल्लो सगळीं येवन बसतली म्हणून हांगा. त्या प्रमाणे आमी आयली सगळीं. तर हांगा पळय जाल्यार काम स्टार्ट करपा तयारी. ट्रक हाडलो, कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी सगळे आयले. कळ्ळें? आतां कितें करपाचें, ताका आमी ठाम विश्वास केलो, बाबा तूं हांगा काम चालू करनाका. हेणी पोलीस फोर्सूय बी हाडलो. तांकांय बी आमी सांगलें, तुमी कितले हे केल्यार आमी तुमकां काम स्टार्ट करपाक दिवची ना. कितें जाता तें पळय, एक वेळ आमकां कायदो हाती घेवपा पडले कोताय, पूण आमी फाटीं सरची ना असो आमी ठाम विश्वास केलो आनी एकदाची ताका थंयची मशिनरी आमी वयर काडपाक लायली. सो आतां काडलेले आसात ते परत येतलेच दिसता तुमकां? तेंची गॅरंटी आमकां ना. आमी व्हरपा दिवची ना ताका. कशीच आमी व्हरपा दिवची. आमी हांगा वाट बंद करून दवरतली, पूण ताका मशिनरी जो पर्यंत आमकां सगळे पेपर सबमीट करना, टोटल आमकां सगळे कायदेशीर आमकां दाखयना, तो पर्यंत तेणे हांगा इंटरफियर जावचो न्ही. पळय, काल आमची जी पब्लीक मिटींग जाल्ले थंय आमी पयलींच शिटकावणी दिल्ली आसा एका कॉन्ट्रॅक्टराक, जर ताका हिम्मत आसली तर आयज यो म्हणून. पूण तेजी कापस्ताद इतली आसा काय ताका खंयच्यान जो पावर मेळटा म्हणून म्हाका खबर ना की तो आयज कापस्तादीन हांगा येवन हें काम चालू करपाची तेणें प्रयत्न केल्लो आसा. पूण आयज ही जी गांवचे नागरीक आनी जी गांवची जी बायलां आसात ती इतली एक्टीव जावन तेणी हें काम आमी हाडयल्लें आसा. आनी आमचो एकूच स्टँड आमी क्लियर केल्लो आसा, जो पर्यंत आमकां क्लियर जायना तो पर्यंत आमी हें काम करपाक दिवपाना. आयज तेंचो एसिस्टंट इंजिनियर येयल्लो हांगा, इतली फायली घेवन येयलो, तेका 4-5 क्वेश्चन केले पूण तेजे कडेन एक आन्सर ना, एक सुद्दां तेणें आन्सर दिवना. हांवें PSIच्या मुखार ताका क्वेश्चन केले, बाबा हे आमचे आन्सर क्लियर कर, पूण तेजे कडेन आन्सर ना. सो आमी ताका सांगलें, जो पर्यंत तूं आमच्या जे डिफिकल्टीज आसा, जे आमचे डावट आसा ते जर तूं क्लियर करना तो पर्यंत हांगसर कसलेंच काम जावपाक जायना. काल आमची मिटींग जाल्ली, आमी सगळे आठय गांवचे आमचे सगळे लोक आयिल्ले, आमी जवळ जवळ 1000 लोक सुमार आशिल्लो. काल आमी सगळे आमचे बाकीचे आमचे जे एनवायरमेंटाचे जे स्पिकर आशिल्ले तेय आशिल्ले, सगळे आशिल्ले. सो आमी काल सांगलेलें की हें काम आमकां चालू जावपाक जायना, कित्याक हें काम इलिगल आसा आनी हेका कांयच पेपर ना, डॉक्युमेंट्स ना, कांयच नाशिल्लें. आनी मेन म्हणल्यार लोकांक जे गांवचे लोक आशिल्ले तांकां विश्वासान घेतलें ना. हें जें आमगे देवस्थानाचें हांगा हें आसा, वाळवंट आसा, हांगा हो बुट्टलो, हांगा आमगे मेन देव हांगा बसले कडेन आसा, मारू आमचो सगळे आशिल्ले. सो हेणी कोणाकूच त्या कॉन्ट्रॅक्टरान विश्वासान घेतला. आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर आमचो हो जो मनोज दुबळो हो हांगा लोकांक सगळ्यांक चॅलेंज करपाक लागलो, धमकी दिवपाक लागलो, तुमी जाता तें करा म्हणून. कळ्ळी? आमी सगळें पावयलेलें, पूण कोणा आमी हेल्प केली ना. पूण आयज आमगे सगळे लोकांक, आनी आमी कालूच सांगलेलें, आयज हें काम चालू जालें, आमी सगळे गांवचे लोक हांगा येतलो आनी बंद करता म्हणून. आनी तें आयज आमी केले कडेन आसा. तरी तेंची पळय कापस्तात कितें ती. हांगा एक बोर्ड ना, सिंपल एक कसली काम चलता, कोण एजन्सी, कितले करोडांचो प्रोजेक्ट, कांय ना. हेंचे कडेन सायट प्लॅन ना, कितें खंय कितें येतलें कितें ना, कांय ना. DPR म्हणटा हे प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट तो ना, कांयच नाशिल्लें. आमी हेंचे कडेन डॉक्युमेंट मागता, हें कांय दिना आतां. 8वी 10वी नापास जे उरल्यात ते एक्सटर्नल एग्जाम दितात, मात तांकां 10वी पास जावपाक
25 वा 40 हजार खर्च करचो पडटा. ह्या भुरग्यांक परीक्षेत बसपा खातीर 12 तालुक्यांतली दर एक शाळा संलग्न करून घेयात म्हणून गोवा बोर्डाक सुचोवणी दिल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. एक्स्टर्नल परीक्षेत बसपाक गोवा बोर्डान तशी तजवीज करची अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. 8वी 10वी नापास जाल्यार ते एक्स्टर्नल परीक्षा दितात, मात तांकां 10वी पास जावपाक 25 वा 40 हजार खर्च लागता. अशा भुरग्यांक परीक्षेत बसपाक मेळचे हे खातीर 12 तालुक्यांतली दर एक शाळा संलग्न करून घेयात म्हणून गोवा बोर्डाक सुचोवणी दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री सावंतान सांगले. एक्स्टर्नल परीक्षेत बसपाक गोवा बोर्डान तशी तजवीज करची अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगले. गोवा बोर्डाच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. पूण ते सगळे भुरगे 10वी पास जावपाक बसपाक लागल्या आनी तांकां खंयच्या तरी पुण्याच्या बोर्डाक बस, ह्या बोर्डाक बस 25 हजाराच्या पेक्षा चड पयशे, थोडे सांगता 40 हजार रुपया. सो हांवें बोर्डाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की अशा पद्दतीन जे भुरगे तांकां एग्जामीक बसूंक जाय 12 तालुक्यांनी एक स्कूल एफिलेटेड करून घे आनी त्या स्कुलांत तांच्यांनी जी बोर्डाक आमच्या बसपाक फक्त हार्डली 1000 रुपीज इज देयर फीज. बोर्डाची एग्जामीक बसपाची 1000 रुपया फीज. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम त्या भुरग्यांक पुस्तकां दिवपाक आनी बाकीच्या सगळ्या हाका वी कॅन टेक द 5000 रुपीज चार्ज. म्हणजे 6000 रुपयान ताका तेजी 10वी पास जावपाक जाय आनी तेजी एक्स्टर्नल एग्जाम ही बऱ्याच जाणांचो प्रश्न आसतलो. सगळ्याचे कोण एक्स्टर्नल बसना, तो रेग्युलर स्कुलाक वचपी तो रेग्युलर वचून शिकतलो. हे प्रोविजन कोणाक आसा जो कोण तरी 25 वर्सां जाला ताका आतां 10वी पास जायन दिसता, ताका अननेसेसरी कॉस्ट थंयसर 25 हजार रुपया 40 हजार रुपया भरून धावी न्ही. गोवा बोर्डान तेजें प्रोविजन करचें तर एक्स्टर्नल बोर्डाक एग्जामीक बसपाचें. नो डावट तुमी म्हणटाले तेजें प्रोविजन आसा, म्हाका खूब जाण सांगलें आसा बसना येते, पण हांव फाटले 4 वर्सां जालो फॉलोअप करता. किचकट इतको प्रोसेस आसा. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द नॉर्मल स्टुडंट टू एप्लाय अँड टू सीट फॉर द एग्जाम. म्हणून ही प्रोसिजर सुटसुटीत करची जेणे करून गोंयांत कोणूच जे 10वी फेल उरचो न्ही, त्यांनी फर्दर आपले हायर एड्युकेशन फुडें वचपा खातीर कंटिन्युअसली 10वीच्या एग्जामीक बसचो, त्यांनी 12वीच्या एग्जामीक बसचो आनी इवन दो इन फ्युचर म्हणजे ताका ग्रॅज्युएशनूय कंप्लीट करपाक जाय जाल्यार एक्सटर्नल प्रोविजन आसा. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमधले टॅलेंट वळखुपाक जाय. सगळे विद्यार्थी दोतोर वा अभियंते जावपाक शकनात. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक योग्य मार्गदर्शन केल्यारूच विद्यार्थी आपले करियर घडयतले अशें मुख्यमंत्री उलयलो. तशेंच आर्किटेक्चर आनी कला महाविद्यालया खातीर प्रकल्प अंतर्गत पातळीचेर हाताळपाक सुरवात केल्या. आमी गोंयच्या कलेक प्रोत्साहन दिता अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. ह्यान पयलीं गोवा बोर्डाचो निकाल सुमार 63 ते 70% येतालो. तो आतां 90% परस फुडें गेला अशें मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. झेन झीचे फ्युचर घडोवपाचें तुमच्या हातांत आसा. वी पीपल आर द झेन एक्स, झेन झी आनी झेन अल्फा हांकां आमकां शिकोवपाचें आसा. देर इज अ गॅप डिफरन्स. आमी म्हणटाले झेन एक्साक शिकयता देर इज अ वेवलेंथ मॅचिंग, बट नाव देर इज अ नो वेवलेंथ इज मॅचिंग. म्हणल्या उपरांत देर इज अ डिफरन्स. ओके, आनी हे डिफरन्सीस आसतना शिकोवप एक चॅलेंज आसा. गोवा बोर्डाची एग्जाम क्रॅक करप हे सुद्दां खूब मोठें. तेद्या वेळार खरें रिजल्ट मॅक्स टू मॅक्स बोर्डाचे रिजल्ट 63-70% लागताले. आतां म्हाका दिसता इट्स गोज ऑलमोस्ट 90 आनी मागीर ते एडिशनल आनी कसले तरी मार्क दिता. आतां 100च्या पेक्षा 1% फुडें वचपाचो आसा. स्टुडंट्स आर गेटींग 101%, बट बोर्डाचो रिजल्ट इज ऑलमोस्ट 98%चेर बीन लागता. फॉर द आर्किटेक्ट कॉलेजी खातीर आमी प्रोजेक्ट इन हाऊस करपाक लागल्या. फॉर द आर्ट कॉलेजी खातीर प्रोजेक्ट आमी इन हाऊस करपाक लागल्या. हितूर 2 गजाली जावंक लागल्या. आमी आमचे 2% ऑफ द कन्सल्टन्सी वांटयता आनी जेणे करून आमी आमच्या गोवन आर्टाक आमी प्रमोट करता. टिचर्सांनी ह्या पद्दतीचो टॅलंट आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा आनी हो जर टॅलंट आयडेंटिफाय करून तांकां जर स्कील रिस्कील आनी अपस्कील वेवस्थीत रित्या केले आसत जाल्यार सगळ्याच जाणांक ग्रॅज्युएशन करपाची गरज ना. सगळे दोतोर आनी इंजिनियर जावचे ना. हांव परतूय सांगता तांकां तेंच्यांतलो टॅलंट आयडेंटिफाय करात आनी तांकां रायट वे फॉरवर्ड कितें वो वे फॉरवर्ड दाखोवपाची तुमची गरज आसा. आनी ते जर तुमी दाखयले आसत जाल्यार ते करियर ऑटोमॅटिकली घडयतले. हें काम पेरंट्सा कडेन जमपाचें काम न्ही, हें टिचर्सांनीच करपाचें काम. आज गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एज्युकेशन 50 इयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनयता. 1975 म्हणजे हांव जाल्लो 75 हे सुरू जे जाल्ले आज 50 वर्सां कंप्लीट जाता. 1963 जे भाऊसाहेब बांडोडकरान स्कूल सुरवात केल्ली तातूंतल्यान 10वी 12वी 75-76 जे सुरू जाल्ली ती 50 वर्सां भुरग्यांची संख्या 1000-1500 जी आसताली ती आज जवळ 20-30 हजार भुरगीं पावतात. 10th standard children will be going to the first phase of NEP 2020, wherein almost 10 subjects are the 4 skiing subjects. So I think the students have much more to look. So it is not only about learning, it is about creating your own ambition into reality.
There are so many things that have been churning out. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत नोकर भरती घोटाळ्याविशीं धक्कादायक म्हायती मुखार आयल्या. जानेवारी 2024 सावन आतां मेरेन नोकरेचे हायस दाखोवन फटवणूक केल्ल्यान वट्ट 18 गुन्यांव दाखल केले. ह्या प्रकरणांत 10 दुबावितांक अटक केल्यात. तातूंतल्या 8 प्रकरणांनी आरोपपत्र दाखल केलां. जानेवारी 2026 गुन्यांव फाट्यान गोंयांतल्या नोकर भरती एजन्सीची विशेष चवकशी केल्या अशी माहिती गुन्यांव फाट्याचो पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली. सांकवाळ बीड स्पिलांनीत आतां मेरेन 6 विद्यार्थ्यांक मरण येवन लेगीत तांच्या मरणा फाटलें एकूय कारण स्पश्ट जावंक नाशिल्ल्यान पुराय राज्यांत खवदळ पडला. गोंयकारांक बीड स्पिलांनी संस्थेचो कसलोच फायदो ना. मात ह्या संस्थेत विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुकांक लागून गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाता. मजगतीं बीड स्पिलांनी ही संस्था बेकायदेशीर असो आरोप लेगीत फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. बीड स्पिलांनीचेर 6 जाण गेल्ले काय रिपोर्ट येना. बीड स्पिलांनी एक एपिडेमीक कशी जाल्ली आहा. दर वर्क प्रेशरा खातीर भुरगे जीव दितात जाल्यार बीड स्पिलांनी ऑर्गनायझेशनाक तांणी पूल देम अप. सरकाराक बीड्स म्हणल्यार बिल्ला हातूंत सरकाराचें कांयच चलना. सरकाराक फक्त हप्ते घेवपाक गेला. बिल्लाची जमीन जी बाबासाहेब बांदोडकरान दिल्ली इंडस्ट्रियलायझेशनाक हें बीड स्पिलांनी वचून इल्लीगल आहा. टेक्निकली तर चेक करून गेलो. बीड स्पिलांनी गड आसा. बीड स्पिलांनी कॉलेज जावन गोंयकारांक कितें फायदो जालो सांग तो म्हाका. बीड स्पिलांनी कितले गोंयकार शिकतात, कितले गोंयकार काम करतात. ही IIT BIT तसल्यो खबरो येयल्यो. कांयच गोंयकाराक फायदो जायना हातूंत. आनी बीड स्पिलांनी जे लोक मरतात ते गोंयाक नांव वायट नांव दितात. मरतात ते गोंयकार न्ही पूण नांव पेड्यार जाता गोंयचें. आतां नवें हांवें मागला की तरी कोण ड्रग सप्लाय करता आनी कितें करता. सी मेनी एलिगेशन्स आर गोइंग टू कम. आय डोंट नो वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट. ओनली थिंग इज द गव्हर्मेंट इज नॉट देअर ओनली. सरकार म्हणटा ती वस्तूच ना. बिल्ला कडेन येता तेन्ना बीड्स दर, बिल्लाची जमीन दर, थंय आतां प्रेस्टिजाचे प्रोजेक्ट येता ते खंयच सरकाराचें कांय चलत ना. थंय सरकार म्हणटा ती वस्त थंय ना. थंय फक्त तांचे मतां आहा आनी ती मतां घेवन BJP जिखूंक सोदता. ताजे खातीर ती म्हजें घर हाडिल्लें आहा. दक्षिण गोंयांत आशिल्ल्या नायट क्लब, बार, हॉटेल आनी हेर पर्यटन आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपक्रमांचेर बंदी घातल्या. जिल्ल्यांतल्या पर्यटनाच्या संबंदीत आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपकरणां वापरतात हाका लागून जिवीत तशेंच मालमत्तेचें लुकसाण जावपाची शक्यताय आसता. हो आदेश मोडतल्यांचेर खर कारवाय करतले. FIR दाखल करपाचो अधिकार उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या हातांत दिलेलो आसा. दक्षिण गोंयचे नायट क्लब, बार, हॉटेल आणि हेर पर्यटन आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपक्रमांचेर बंदी घाल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक लिटस हांणी हे विशीं आदेश जारी केला. ह्या आदेशांत म्हणला दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी पुलिसांनी दिल्ल्या अहवाला प्रमाण जिल्ह्यातल्या पर्यटनाच्या संबंधित आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपकरणां वापरतात. हाका लागून जिवीत तशेंच मालमत्तेचें लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा. अशे सुवातेर उज्याचो वायट परिणाम, दाट धुंवर साचप हाचेर आशिल्ल्या मदीं भंय, चेंगराचेंगरी सारकिल्ली परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. जनतेक निर्माण करपी धोको टाळपाक हो निर्णय घेतला. हे प्रमाण बँक्वेट हॉल, खाजगी कार्यावळ थळां, नायट क्लब, बार, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस, रिसॉर्ट्स, बीच शेक वा पर्यटनाच्या संबंधित हेर आस्थापनांच्या भितर फोग, स्पार्कलर्स, आतिशबाजी इफेक्ट्स, फ्लेम थ्रोवर, स्मोक जनरेटर अशे जायते उजो वा धुंवर निर्माण करपी तत्सम उपकरणांचेर बंदी घाल्या. हे आदेश मोडटल्यांचेर खर कारवाय करतले. FIR दाखल करपाचो अधिकार उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या हातांत आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांताक्रूज पंचायतीची ग्रामसभा चालू असताना ज्येष्ठ नागरिक ऑलावियो फर्नांडीस हाका काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्यान इनासियो डॉमनीक पेरेरा हाणें दुख्ख परगटयल्या. चालू ग्रामसभेत फुडें बशिल्ल्या कांय जाणांनी फर्नांडीस हाका त्रास केल्ले अशें इनासियो पेरेरा हाचें म्हणणें. फर्नांडीस हांच्या मरणाची खोलायेन चवकशी जावची अशी मागणी इनासियो हाणें केल्या. काल आमची ग्रामसभा आसली आनी ग्रामसभाक आमचो मेन इश्यू डिस्कस करपाक आमी भरपूर लोकांक आपयलेले आनी तिंका एटलिस्ट 2-3 मायज लोक आसलो. आनी कितें जालें, एक दुखद इन्सिडंट काल जालो. तो म्हणटा तो आमचो एक भाव, सिनियर सिटीजन. माय ऑलवेज इज टू कॉल हिम सर.
आणि ही वॉज अ वेल रेप्युटेड पर्सन इन सांताक्रूज. तेका काल ही लास्ट हें जाली तेजी, तो हार्ट अटॅक येवन थिंगा पडलो. आतां हांव तुमकां हे सांगूंक सोदतां, तो कसो पडलो. म्हाजे मनान हें सदांच उरतलें. तो जेन्ना हो सिनियर सिटीजन जो आहा 70 वर्सांचो आपणाच्या गांवांक लागून तो उलोवंक मुखार सरलो, तो तेजो इश्यू आसलो की गांवच्या हितान उलोवपाचें की 25,000 तुमी केला तो उणा पडा. जेन्ना तो हांव तेच्या सायडीक आसलो उबो म्हणजे बसलोलो, जस्ट नॉट इवन 3 मिटर्स अवे. तो जेन्ना चेरा कडेन उलयतालो ते आपणाचें कितें मांडलें ताणें, थिंगा रायटान कितें ZP जें सरपंचाची चोडूं भरलेलें आसलें. आनी ते जेन्ना तेका उलयतालो तेणें तेका इंटरप्ट केलो आनी तो इंटरप्ट करून तेणें मागीर कितें म्हटलें तेका, तेचो आर्ग्युमेंट जालो. हाटल्यान सरपंचाची भयण आसली, सिस्टर इन लॉ, तेणें म्हणलें तेका आनी कितें म्हणलें. आनी ओसरी मनशां येवन तेंकां डिस्टर्ब करता, इंटेन्शनली डिस्टर्ब करता मुखायल्या सिटार बसून. जाल्यार वॉट इज दीस? दीस इज अ प्लॅन मर्डर. दीस इज नॉट एन हार्ट अटॅक. आनी हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हें इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. आनी आयज आमचो मोदी आमचो बरो मनीस ओलावियो ना जालो. कित्याक ना जालो? हेंकां लागून. आय ब्लेम देम. हें फुटेज आहा सगळी ही गव्हर्मेंटान इन्व्हेस्टिगेशन करची. हें आयज आमकां जालां सांताक्रूजान. आख्ख्या गोंयांत जे सिनियर सिटीजन येता ग्रामसभाक, आपणाचे काम धंदो फॅमिली सोडून आनी आपणाचे गांवांक लागून उलोवंक सोदता, तेंकां असले डिस्टर्बन्स कित्याक? तेची फॅमिली कॅन काउंट मी एज अ विटनस. आय नो वॉट इज हॅपन डे आनी लायक मायंडेड पीपल लायक मी ऑल्सो वील सपोर्ट डे. म्हापशा मोरड वाठारांतल्या हॉटेल मयुरा नोवा सिटीच्या हॉलांत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. हो उजो गुदावांत उडयल्ल्या सिगरेटीक लागून पेटला आसुये असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तेला. मात उजो लागपाचें नेमकें कारण कळलें ना. खंय आग लागल्या, कितें जालें नेमकें? फावंडेशन आमकां कॉल येयली की मयूर हॉटेला वयर उजो पेटला. आमी रोखडे हांगा येयले, पळय जाल्यार हांगा उजो पेटतालो. प्लास्टीक आनी पेपर आसले. शॉर्ट सर्किट काय नाही. सगळे सिगरेट बी उडून उडून पेट्रोल आणि काय झालं काहीच नाही. शॉर्ट सर्किट ना काय ना काहीच नाही. काय व्हेंटिलेशन काहीच नसेल. ओनराक कशें कितें कितें सांगलां? ओनर अजून मेळ्ळा ना. ओनर येवंक ना. कितें चालू आशिल्लें हांगा? कितें फंक्शन चालू वेडिंग एनिवर्सरी फंक्शन. ह्या आशिल्ल्या सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक